नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक माय मगाचे होकार सगळ्यांक बलिदान पारवडत आणि हांव दीप्ती काकोडकर आवाज गोंयचो बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयली पळोवचे मुखेल खबरो। शिवोली सेंट एंथनी इगर्जे लागसा ट्रक आणि स्कूटरीमध्ये झाला भिरांकू अपघात। अपघातात पर्यटक जोडपे झाले गंभीर जखमी। मयत सॅम्युअल ब्रागांचाक न्याय मेळचो म्हणून ताची फामील तशेंच थळावे म्हापशां एकठांय सॅम्युअलाच्या मरणाची जावची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी केल्या मागणी। दिवबाग काणकोणा रस्त्याचेर व्हडली झाडां पडून दुचाकी चलोवपी जाला जखमी। उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत केला दाखल। मिरगाच्या पडिल्ल्या पहिल्याच पावसान चांदेल आसापूर वाठारांतलो रस्तो गेलो व्हांवून। पर्यायी रस्तो नाशिल्ल्यान नागरिकांची जाली गैरसोय। बांबोळे नळांतल्यान येता सिवरेजीचे उदक। जेएमसीच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज लायन तुटिल्ल्यान उदकांतल्यान येता सिवरेजीचे गाणयारे उदक। थळाव्यांच्या भलायकेचो उपरासला प्रश्न। आणि आयतारा सांगे नेत्रावळी जाली एसटी समाजाची बसका। 2027 वर्साची वेंचणूक जावच्या पयलीं दिवचे राजकीय आरक्षण ना जाल्यार येता ते वेंचणुकेक ह्याच समाजाचो आमदार हाडटले वेचून एसटी लोकांची माग शिटकावणी। आता खबरो विस्तारान। चांदेल आसापूर मुखेल रस्त्याचेर नव्या पुलाचे काम पुराय जावन लेगीत हो पूल येरादारी खातीर उक्तो करूंक ना। मात येरादारी करपा खातीर आशिल्लो पर्यायी रस्तो मिरगाच्या पडिल्ल्या पहिल्याच पावसात व्हांवून गेलो। ताका लागून कामाक वचपी लोकांची तशेंच विद्यार्थ्यांची गैरसोय जाली। लोक मेळटा ते वटेंतल्यान यो वच करपाक लागल्यात। देखून बेगोबेग पर्यायी व्यवस्था करची ना जाल्यार येरादारी खातीर पूल उक्तो करचो अशी मागणी लोक करपाक लागल्यात। मजगतीं कुडचड्यार गटारांत उमिल्ल्यान हुंवाराची स्थिती निर्माण जाली। पळयात। आम्ही आता आसापूर चांदेल हे न्हंयचेर हे पूल बांदता त्या पुलाचेर उबे आहात। त्या पुलाची परिस्थिती पळयात आता पावस येयलो आणि कशी जाल्ली आहा ती। आता सध्याची परिस्थिती आहा त्या पुलाक इतले तेंच्यांनी बेगीन काम करूंक जाय की जर व्हडलो पावस आयज पासून लागत जाल्यार फाल्यांच्यान हांगा कंप्लिटली हे टू व्हिलर वयता ते सुद्दां बंद जातले। दाखोवपाचें कारण म्हटल्यार कितें तुमकां सांगल्या प्रमाणे ज्या पावसाच्या तोंडार जे काम केले ते काम जे स्पिडीर जावपाक जाय ते तेंचे जावंक ना। तेका लागून हो लोकांक आयज प्रॉब्लेम जाल्लो आहा। हे काम बेगिनात बेगीन करून ह्या रस्त्या वयल्यान तरी एक 4 व्हिलरी तरी चालू करपा सारखे जावपाक जाय। अशा तरेन ह्या लोकांची एक सोय करप ही गरजेची आहा। मयत सॅम्युअल ब्रागांचाक न्याय मेळचो म्हणून ताची फामील तशेंच थळावे म्हापशे एकठांय आयले। सॅम्युअलाच्या मरणाची निष्पक्ष आणि पारदर्शक चौकशी जावची अशी मागणी लोकांनी केल्या। पोस्टमॉर्टमाच्या अहवाला उपरांत जायते नवे प्रश्न उपरासल्यात। ताच्या उजव्या दोळ्याक जखम जाल्ल्याचे मुखार आयला। देखून नेमके ताच्या वांगडा कितें घडलें हाचो खोलायेन तपास जावचो आणि हाका कारणीभूत आशिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी केल्या। पळयात।
and we can't do anything. And these cops and all, they have like harassed us, okay? And we can't do it. He is not there anymore, and he's not going to come back. We want justice for my brother, and all these cops, whoever who's dealt with this case, we want them to be sued. Because even the forensic reports and all today we had come, they are supposed to give it to us. We had to come here to the police station and take it, and then they made us wait. And they didn't give us, and they didn't want to give us the post-mortem report. We wanted to do the burial and all. They didn't want to give us only the post-mortem report. They were like, no, wait. Yesterday we had gone to the post-mortem report, until today they didn't give us. Yesterday whole day, and then today like we went, and then they made us wait there, and then they were simply calling us just to talk and just to laugh us, fool us, or what, manipulate it or change it or do a second report or what, I don't know what they were trying to do, because we didn't know anything. We came to know in the post-mortem report that he got injured on the eye, and we didn't know anything about it. And my brother, he didn't even tell us anything what happened when they took him inside. He didn't speak a word, because the cops and all, they told us, you stay out, you cannot come in. So we stayed out and he went in. So we don't know anything about what happened inside. We don't know anything, and he also didn't say a word. And the FIR post came on Instagram. He saw that when the FIR was supposed to come the next day, and they called him a day before. And then I think they must have done something to him when he was inside. That's why he was afraid of going the next day. अख्ख्या गोंयभर लोकांक खबर आसा की कितें जालां तें. एका म्हणजे तो जो सॅम्युअल बाब भुरगो आशिल्लो तो केन्नाच कोणाच्या वाटेक ना, खंयच्याच हातून ताचें नांव नासतालें. पूण तो जस्ट कारण जालो की तांच्या घरान इलेक्ट्रिकल काम चल्लें म्हणून 1-2 कुडके तो घेवन थंय गेल्लो. ताका कोणें ताजें काडलें आनी सोशल मिडियार फूल व्हायरल केलें. ताका एम्बेरसमेंट जाली. आनी सगळ्यांक चड आमकां दुख्ख जालें आनी राग ह्या गजालीचो आयलो की ताज्या फॅमिलीक परत मागीर पुलिसेनूय त्रास जाले. तांकां सारकी एम्बेरसमेंट केली. तो जेन्ना आमी केन्नाय न्याय मागूंक पुलिसेन वता तेन्ना FIR करच्या पयलीं ते सांगता की आमी पयलीं प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी करतले आनी मागीर गरज आसल्यार FIR करतले म्हणून. तो पुलिसांनी प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केली आनी तांकां कितें कळ्ळें की तो थंय ट्रक घेवन डंप करूंक गेल्लो म्हणून. अरे तुमी जर प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी केल्या तुमकां कळटलें आशिल्लें की ताजो कांय व्हडलो गुन्यांव ना. मागीर तुमी ताजेर FIR कशी रजिस्टर केली. आनी आतां ऑटोप्सीन कळ्ळां की ताका कितें इंजरी आशिल्ली. मागीर जर इंजरी ताका आसा जाल्यार जे पुलीस हांगा इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा आनी बाकीचे तांकां ताबडतोब सस्पेंड करूंक जाय. ती कोणाच्या तितून भितून ना. इनोसंट सारकें आपलें काम करून ते आसता. तो भुरगो जाल्यार सारको इतलो की तो आसा थंयसर कांय दिसना. इतलो बरो भुरगो. असल्या भुरग्यांक जीव दिवप हें जावं शकना. कित्याक हे प्रत्येक फुडले पिढये खातीर आयज जे पिढयेक घडला ते फुडले पिढयेक घडचे न्हू म्हणून हांव जस्टीस मागपाक येयल्ले आसा. कोणी कोणाचें कांय मागूंक ना, फक्त जस्टीस मागला. जस्टीस दिवचो म्हणून आमी ना पुलिसांक त्रास करिना ना पब्लिकाक त्रास करिना. तारी कडल्यान चलत हांगा मेरेन पावले कोणें सांगचें आमी कोणाक त्रास केला म्हणून. ट्राफिकूय आमीच जाले आनी सगळी जबाबदारी ह्या लोकांनी घेतली आनी इथपर्यंत पावल्या. हांगा यूथ आसात, कोणा आवय बापायची भुरगीं आसात, तशी आवय बापूय आसात. सगळ्यांनी साथ दिल्लो आसा हे हेका सांगपाक म्हटलें हे जस्टिसाचेर पळोवपाचें आमी आनी काय उलयना. हे जाले 2 दीस नुकसान जावपाचें. वी रिक्वायर एवरीवन सपोर्ट फॉर दीस पीपल. आयज तर हें हाणें भावान म्हणलें आयज तर हें जालें फाल्यां आनी कोणाक कितें जातलें. पुलीस स्टेशन इज हॅपी प्लेस फॉर क्रिमिनल्स, नॉट फॉर पीपल हू आर गुड. लेट मी टेल यू, दे कॅन क्रिमिनलाइज यू फॉर एनीथिंग, फॉर एनी पर्पज दे कॅन क्रिमिनलाइज यू. इफ दे हॅव डन इट फॉर दीस चाइल्ड, दे कॅन डू इट फॉर एनीबडी एल्स. सारकें सामकें न्ही. तुमचें कितें आहा आमी उलोवचें सेम तांचें उलोवचें ना. वी नीड टू टेक दीस फॉरवर्ड. इफ यू डू नॉट टेक, might will be right. Remember, might will be right. Who's powerful will be always right. We want total and independent investigation right from top to bottom. Each and every person should be put in the investigation. Correct? हांवें उदय उलयतना हांवें उदय उलयतना एक हांगा क्लियर केल्लें कळ्ळें की इन्व्हेस्टिगेशन जावचें थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावचें. पूण ताज्या पयलीं अनबायस जर जावंक जाय
जाल्यार ते जे कोण आसा आयओ इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर कोण आसा आनी बाकीचे जे कोण इन्वॉल्ड आसा तांकां पयलीं सस्पेंड करा. बांबोळी गावात नळांतल्यान सिवरेजीचें उदक येवपाचो प्रकार थळाव्यांनी उक्ताडार हाडला. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण जीएमसीच्या फाटल्या वाटेन आशिल्ली मुखेल सिवेज लायन तुटिल्ल्यान बांबोळेच्या थळाव्यांक नळांतल्या पिवपाच्या उदकांतल्यान सिवरेजीचे घाणयारे उदक येता. ह्या प्रकाराक लागून थळाव्यांच्या भलायकेचो प्रश्न उपरासला. देखून तिडकल्ले थळावे सरपंच पंच एकठांय आयले. पळया. सकाळी हांव आमचे टॅप उक्तें केलं आमी म्हाजी झाडां शिंपपाक म्हणून पळयत जाल्यार हे कसलें घाणेचें उदक येवंक लागलें. आयज 10:30 आमी वयर वयताले गांवांत. पयल्यार हिंगा घाणीचो आनी सिवेज वॉटराचो व्हाव व्हांवतालो. व्हाव व्हांवतकच पयल्यार ही घाणीचें उदक आमी भितर गेले. तांकां सांगलें बाबा कितें तरी हेजे तोड काडा म्हणून. पूण ते म्हणले हे आमचें काम न्हू. मागीर सरपंच फुडें गेली आमची कॅज्युलिटी कडेन नाजाल्यार MS ऑफिसा कडेन. ते थंय म्हणपाक लागले हें आमचें काम न्हू. मागीर हांवें MSक फोन मारलो. MS म्हाका म्हणपाक लागलो आयज संडे. हांवें ताका विचारलें आयज संडे जाल्यार जोर कॅज्युलिटीन उजो पेटलो जाल्यार पालोवपाचो ना काय म्हणून. कित्याक आयज ही घाण आमच्या गांवांत देंवताली. आनी मागीर MSच्या हांवें PAक फोन मारलो बाब सातोसकराक. तेणें म्हाजो फोन उखल्लो. तेणें म्हाका सांगलें मुनीस धाडटा म्हूण. पूण 1 वर पासून कोणूच हांगा पावूंक ना. मागीर फुडें हांवें हेल्थ मिनिस्टराक फोन मारपाक ट्राय केलो. तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना. हेल्थ आमचे इन्चार्ज आहा फ्रेझेल तेका फोन मारपाक ट्राय केलो. तेणेंय म्हाजो फोन उखलूंक ना. मागीर थोडे इको क्लिनाचे मनीस आयले आनी तांणी हांगा काम करपाचें कॉमेस केलें. पूण म्हाका दिसता काम हें सारकें जावंक ना. उदक व्हांवन व्हांवन गांवांत येवपाक लागलें आनी आख्खो हें उदक वयर सावन सकयल पावलें. न्हवांतल्यान म्हणून लागलो हे पळय हें उदक येयलां. हें उदक न्हवाच्या टॅपांतल्यान येयलां तेज्या. मागीर रोखडेच तेज्या सायडीक घरांत आमी गेले. एक व्हिडिओ काडलो. तो व्हिडिओय आमी तुका दितले. तेज्या न्हवांतल्यान पळय हें कितें येयलां पळय तें. हे आयज हे कितें हे आमचो गांवचो लोक मरपाचे. हे आमी मरपाचे. हो सगळो लोक आमी कितें करपाचें हो जबाब म्हाका जावं हेल्थ मिनिस्टराक जावं CMा कडेन जावं वॉटर मिनिस्टरा कडेन जावं WRD मिनिस्टरा कडेन. ही कितें हो गांव आमचो काबार करूंक सोदतात तुमी. आनीक आमच्या गांवांत भू सोडपाचें आसा तुमी. आनीक आमचो गांव काबार करूंक सोदतात तुमी. कितें करूंक सोदता हाजी जाप मातशी तुमी दिवपाक जाय. सकाळी हांव आमचे टॅप उक्तें केलं आमी म्हाजी झाडां शिंपपाक म्हणून पळयत जाल्यार हे कसलें घाणेचें उदक येवंक लागलें. म्हाका मातसो दुबाव लागलो आनी हांवें रोखडोच आमच्या पयलींच्या सरपंचाक आमचो माविनाक फोन मारलो आनी सांगलें अशें अशें जालां. मावीन म्हणलो म्हाका की वयर कितें तरी प्रॉब्लम आसा ते आमी आतां सॉल्व कितें करून येयल्या. पूण हांवें सांगलें आमच्या टॅपान भितर उदक सरलां म्हणून. तेका लागून मागीर तेणें सांगलें आपूण हांवें रोखडोच आमचो जॅकरेस आमचो लायन्स मॅन आसा लायन्स ओके वॉटर सप्लाय करतालो तेका हांवें कॉल केलें आनी तेणें सांगलें आपूण मनशाक धाडटा आनी पळयता म्हणून. आनी तेणें म्हाका सांगलें हें सॅम्पल एकठांय करून दवर बाटलीन घालून दवर आमी तें सॅम्पल एका लॅबॉरेटरीन धाडून तें टेस्ट करतले म्हणून कितें जालां तें. आनी फुडलें नेक्स्ट घर आल्बर्टाचें आमच्या आदूश भावाचें आसलें. सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें मातसो ताचो न्हू ओपन करचो आनी एक बॉटल दवर म्हणून. सो ते भरपाक चॅक करपाक आल्बेटाचेरूच प्रॉब्लम काय हे सगळ्या आख्या गांवांत प्रॉब्लम आहा. तेणें आपलो न्हू उक्तो केलो हो व्हिडिओ तुमकां दिलो आनी ताज्या न्हवांतल्या उदकान न्हवाच्या पायपांतल्यान हें भायर सरलें. दोन 2027 वर्साची वेंचणूक जावच्या पयलीं राजकीय आरक्षण दिवची अशी मागणी ST लोकांनी केल्या. वेंचणुके पयली मागणी पुराय जावंक ना जाल्यार 2027 वर्साचे वेंचणुकेक ह्या समाजाचो आमदार वेंचून हाडटले अशी शिटकावणी ST लोकांनी दिली. हे फाटभुंयेर आयतारा सांगे नेत्रावळी वाठारांत ST समाजाची बसका जाली. तर अशें तुमकां मेळचें न्हू अशें दिसता तुमकां मनांतल्यान रिजर्वेशन.
ना डायरेक्ट आमकां सध्या तर कांय मेळना फाल्यां काल आमचे सांग्या वयले थोडे लिडर गेल्ले जे अदर समाजाचे आसले तेंच्यानी निवेदन दिलां मग बाकीचे खंयचे तर स्टेटीचे वचना हे तालुक्याचे वचना सांग्या वयलेच गेल्ले आनी ते पर्टिक्युलर एक पक्षां सध्या आसा आनी सगळे तितून जॉयन जाल्ले आसा मग ते अंदाजा आमी सध्या तर म्हणूंक शकना अजून तर आमकां न्यूज येवना मग आमची सोर्सां भितर कळटलें फुडें कितें आसा कितें आमी डिसायड केल्लें आसा फुडली नेक्स्ट आमचो प्लॅन कितें करपाचो तो मग तेंचें तशें मत आसा जर आमकां रिजर्वेशन मेळना तर तें तेंची रॉंग आसा कित्याक ऑलरेडी आमकां कायदो जाल्लो आसा रिजर्वेशन दिवचें म्हणून फक्त तो इम्प्लिमेंटेशन पार्ट उरलो आसा आनी लोकांक समजून घेवचें कायदो जाल्लो आसा इम्प्लिमेंटेशन पार्ट करपाचें तें केन्ना ना केन्ना जातलें आनी जस्ट आमी कितें म्हणटा आमकां इतलीं वर्सां मेळोना ताका आतां आमकां अर्जंट दिवचें इतली एसटी रिजर्वेशन जें आसा हें सांग्यार जावपाक जाय म्हणून तो कितें जालें मिटिंगेक पळय आमच्या सगळ्यांचे सर्वमतान आमी थारायलें की आमकां रिजर्वेशनाचो जो हक्क आसा आमी कोणाचेर आयज पर्यंत ह्या समाजान कोणाचेर विरोधाक कांय उलयलें ना आमी मागता तो कॉन्स्टिट्यूशन आमचो हक्क आनी तो हक्क आमचो मेळचो आनी सरकारान तो सगळ्यांक लागू करचो ही आमची अपेक्षा आसा ते अनुसार इलेक्शन आयोग जे ठरयतलो ते प्रमाणे आमकां हक्क दिवचो म्हणून आमी सगळे जे बांदव आसा सांगे मतदारसंघाचे ते सगळे बांदव एक जमले कडेन आसात आनी आमी निर्धार केल्लो कडेन आसा की जर आमकां हेजे पेक्षाय जर आमकां फुडें दाखोवपाक जाय पडटलें की आमकां हक्क आमकां मेळपा खातीर तर तेवूय आमी फुडें घेवन वयतले सो आतां पळयलां की आमदार जो आसा हो BJP आनी तुमी BJPक आसा आतां खंय तरी तुमी ST रिजर्वेशन मागतना आमदार जो आसा हो जनरल आसा सो तुमचें कितें डिसिजन आसतलें हो ह्या भागाची हेजे दोन बाजू आसात आमदारा बरोबर आमी आदीं आसात आसतलेय बी तितून नो डावट कारण आमदारान जें काम मतदारसंघा खातीर केलां तें तोडना तेतून ताका एप्रिशिएट करपाक खुबश्यो गोश्टी आसात आनी आमदारान जें काम केलां ताका तेजें अभिनंदन करतात आमी आयदीं आमदारा बरोबर आसात आसतले बी आमदार आसप आनी आमचो हक्क मागप खूब फरक आसा आनी आमचो आमदार जो आसा तो सदां सांगता की आमकां आमचो जो तेका आसा ST रिजर्वेशनाचो जो ST फायल जाल्लो तो आमदार आमी सदां आमचे बरोबर आसतलो कारण आमदार सदां आमदार आमचो समाजाचो उल्लेख करता की पंच सरपंच झडपी धरून आमदार जावपा पर्यंत ह्या समाजान पाठिंबा दिल्लो कडेन आसा आनी आमदारालो आमचो सदां पाठिंबा आसतलो आनी आमदाराचें जें काम आसा आयज सांगे मतदारसंघात भाजप म्हणून एक कौतुकास्पद आसा तितून कांय तोड ना आजची मिटींग आपोवपाक कारण म्हणल्यार ह्या दिसांनी पेपराचेर न्यूज चलता की STचे काही पंच किंवा सरपंच हे सगळे विरोध करतात ST रिजर्वेशनाक सांग्यार खातीर त्या खातीर आमी पयर एक प्रेस घेतली प्रेसांतल्यान आमी खुलास करपाक लायलो की कोण पंच कोण सरपंच किंवा बाकीचे कोण तांणी मुखार येवन सांगचें की बाबा आमकां ST विरोध आसा रिजर्वेशनाक आनी दुसरी गजाल जर विरोध आसा जाल्यार कितें आसा त्या मदीं सगळ्यांनी आज पार्टी लेवल विसरून सगळीं सांगीकार म्हळ्यार रिवोट सांगे मतदारसंघातले लोक जे मलकर्णे किंवा कावरी पिल्ला धरून बाकी सगळे सांगे तालुक्याचे ह्या लोकांनी थारायलें की बाबा आमी सगळे एकजूट आसा म्हूण दाखोवपा खातीर आज एक सभा घेवया त्या खातीर प्रमुख कार्यकर्ते आपूण आज हांगा एक सभा जाली ह्या सभेक असो विशय जालो की रिजर्वेशन हे आमकां 2027 सरकारान खंयच्या परिस्थितीन दिवपा जाय आनी ते आमी मेळोवन घेतलेच त्या शिवाय आमी वगी बसची नात हो प्रामुख्यान विशय जालो आनी ताजे बरोबरच आतां दुसरो विशय येता की कोण तरी ऑब्जेक्शन दितात रिजर्वेशन ऑब्जेक्शन हाडटात आमची मत आसा की ते ऑब्जेक्शन दितात ते तांगेर इंडिव्हिज्युअल विशय तांकां दिसता की एखादी भाशेन आपल्याचेर अन्याय जाता काय पूण ते खंय तरी सरकारा कडेन निवेदन दितात तांचे कडेन वाज घालून बसून घेवन आमकां परवडपाचें ना आनी आमकां ताका घालपाचें बी इल्लो आमचो विचार बी आमकां रिजर्वेशन जाय हो विशय जो आसा हो सगळ्यांनी आपल्याच्या पर्यंत ह्या मिटिंगेक उपस्थिती लावन तेणे सांगपाचो प्रयत्न केलो शिवोले सेंट एंथनी इगर्जे लागसार ट्रक आनी स्कूटरीमदी सुमारा भेरांकू अपघात जालो ह्या अपघातांत पर्यटक जोडपे गंभीर जखमी जाले अपघाता उपरांत दोगांकूय लागसारच्या हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात थंय तांचेर उपचार सुरू आसात मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण आसगांव हांगासरल्यान हो ट्रक येतालो खंय जाल्यार वाडी वाठारांतल्यान पर्यटक जोडपे दुचाकी वेल्यान रस्तो उक्ताले वरगांव पिळगांवच्या श्री चामुंडेश्वरी देवस्थानात आयतारा राती जल दीपोत्सव व्हडा दबाशान मनयलो अधिक ज्येष्ठ म्हयन्या निमतान ह्या उत्सवाचें आयोजन केल्लें
या उत्सवात सवाशीण बायला उमेदीन वाटेकार जाल्ली. वरगाव पिळगाव या ठिकाणी असलेल्या जगदंबा चामुंडेश्वरी देवस्थानात या अधिक ज्येष्ठ मासानिमित्त आज जगदंबा चामुंडेश्वरीची पालखी परिक्रमा केली आणि त्याचबरोबर आज एक आगळो वेगळो असो देवीची ज्या ठिकाणी तळी आसा त्या ठिकाणी पुरुषोत्तम मास जल दीपोत्सव म्हणून आम्ही आज हो आरतीचो कार्यक्रम केलो आणि ह्या कार्यक्रमात सुवासिनींनी मोठ्या प्रमाणात सहभाग घेतलो आणि उत्साह दाखयलो. आपले महाजन असतले, ग्रामस्थ असतले, कुळावी, भक्तजन या सगळ्या मंडळींनी सामके उत्साहान या उत्सवान सहभाग घेतलो आणि हो जल दीपोत्सव जो साजरो केलो. या दीपोत्सवांसून आमी एक सगळ्यांक संदेशूय दिलो की आमचो निसर्ग सांबाळात, जितून आमची जलसंपदा आसा ती सांबाळा म्हणून आमी ट्रॅक लायनूच दिल्ली तशी आणि त्याका प्रतिसाद सगळ्या लोकांनी दिलो, भक्तजनांनी दिलो. त्याबद्दल सगळ्यांचे आभार मानता. या ठिकाणी आरती सोहळा जालो आणि उत्सव अत्यंत यशस्वी जालो आणि येता त्या आयतारा 14 जुनाक सुमार सकाळी 8 ते दनपारा 12 पर्यंत भाविकांच्या हस्ते सततदार जलाभिषेक असा. म्हणजे इथून सगळ्या सुवासिनी असतले, पुरुष असतले, युवक युवतींनी सहभाग घेऊ शकता. त्यांच्यानी विहिरीचेर म्हणजे भटजींच्या घरासमोर असलेल्या विहिरीचे पाणी हाडप आणि गर्भकुडीपर्यंत दिवा आणि भटजी त्यानंतर देवीचेर अभिषेक करतलो. त्यांना ह्या उत्सवात सुद्धा सगळ्यांनी सहभाग घेवचो अशी सगळ्यांक नम्र विनंती. सांगेर भाटवाडो कालय वाठारांतल्या स्पर्शा सावंत देसाई या तरणाटेन आपले कमर्शियल पायलट जावपाचें सप्न पुराय केला. स्पर्शान अमेरिकेंतले कॅलिफोर्निया हांगासर कमर्शियल पायलटाचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केलां. पळयात. सांगीमालातल्या भाटवाडो कालय वाठारांतले हे स्पर्शा सुर्याजी सावंत देसाय ह्या तरणाटेन आपले कमर्शियल पायलट जावपाचें सपन पुराय केलां. स्पर्शा हाणें अमेरिकेंतल्या कॅलिफोर्निया हांगासर कमर्शियल पायलटाचें प्रशिक्षण यशस्वीपणान पुराय केलां. ताका मेळिल्ल्या ह्या येसा बद्दल सगळ्यां कडल्यान ताची तोखणाय जायत आसा. पायलट जावपाचें सपन पुराय करपा खातीर स्पर्शाक दर एका पावलाक आदार दिल्ल्याचें तिच्या आवय बापायन सांगलें. जायतीं आव्हानां आनी अडचणी आसून लेगीत ताणें हार मानिनासतना आपलें ध्येय साध्य केलें. पळयात स्पर्शाचो कमर्शियल पायलट जावपाचो प्रवास. पयलीं म्हणल्यार म्हाका अशें खूब ग्रेटिट्यूड आसा, कित्याक फाटली 9 वर्सां पयलीं हांवें चिंतिल्लें पायलट जावपाचें आनी हांव फायनली आज तें पूर्ण करून येयल्लें आसा. सो म्हाका खूब बरें दिसता जिवाक आनी म्हाज्या मम्मी पप्पान फूल सपोर्ट केल्लो आसा हितून आनी म्हाज्या भयणांनी बीन. आनी हांवें एक्चुअली ऑलमोस्ट गिव अप केल्लें ड्रिमाचेर. हांवें मास्टर्स इन फिजिक्स केल्लें आसा आनी ताचे फाटल्यान सुद्दां हांवें एकदांच मम्माक विचारिल्लें की मम्मा आय स्टील वॉन्ट टू कंप्लीट माय ड्रीम, आर यू गोना सपोर्ट मी? आणि तेन्ना शी वॉज लायक ओके फायन, तू खरेंच सिरियस आसा इतकें, सो जस्ट गो फॉर इट. सो आय फील व्हेरी नायस अँड व्हेरी ग्रेटफूल. 11th जेन्ना हांवें कंप्लीट जाल्लें तेन्ना हांवें मम्माक सांगिल्लें की म्हाका पायलट जावपाचें आशिल्लें म्हणून. तें आतां कशें चिंतिल्लें तें म्हाका इतकें याद ना, पूण आतां खूब वर्सां जालीं, बट आय नेवर गेव अप ऑन दॅट ड्रीम. म्हाका सदांच आशिल्लें की हांव पायलटूच जातलें म्हणून. आतां सद्या म्हाजे कडेन FAA लायसन्स आसा, तें म्हाका मुखार DGC हितून कन्वर्ट करचें पडटलें आनी मागीर टायप रेटिंग करून जॉब कितें येता तें मार्केटान पळोवन अप्लाय करपाक जाय. तुमचें ड्रीम आसा न्ही जाल्यार नेवर गिव अप ऑन दॅट ड्रीम. डिफिकल्टी येतली आनी इट्स नॉट गोन बी व्हेरी इजी, बट स्टे फोकस्ड, स्टे डिटर्मिन्ड, put all your hard work and you'll definitely make it. Definitely, like it was not an easy journey. खूब ups and downs ashile, but I think if it's really your passion, then you're going to make it anyhow. I feel very, very happy, and Sparsh is a hero of Kala village. I will define her as a hero, not heroine, because heroine is the second lead. So she is a hero, आणि त्याची जबरदस्त इच्छाशक्ती खातीर ते आयज हे ड्रीम अचीव करपाक जालें आसा. लेस रिसोर्सीस असले, सगळ्यो गोष्टी स्कॅर्सान आशिल्ल्यो, बट तेणें आपले गिव अप करूंक ना. पायलट नो ऑप्शन, ओनली पायलट. आणि ताणें आमचे सगळ्या बायलांकूय बी सन्मानीत केलें आसा आणि काले विलेजाक तर फेमस केल्लेच आसा. आणि आमचे जे नवे यूथ आसा तांकां सुद्दां डोर ओपन केल्ले आसा. थिंक बीग अँड यू विल अचीव इट. इट्स व्हेरी 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 इन्स्पायरिंग अँड शी इज ऑब्वियसली अ हिरो ऑफ आवर विलेज. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार. गोंयांतली 41 लाख चौखण मीटर पर्यावरण संवेदनशील जमनीची राखण करपा खातीर नगर नियोजन खातें पावलां उबारता. 41 लाख मीटर जमीन नॉन डेव्हलपेबल एरिया म्हणून घोशीत करपाचो प्रस्ताव मांडला अशें कळटा.
पर्यावरण संवेदनशील जमीन संरक्षित करपा खातीर पावलां उखलता असो दावो खात्यान केला. मजगतीं पर्यावरण अभ्यासकांच्या मतान भात शेतां, खारफुटी, खाजून जमीन, उदका स्रोत आनी सँड ड्युन्स हे घटक पर्यावरण विशयक कायदे आनी कोस्टल रेग्युलेशन झोनाच्या नेमां प्रमाण संरक्षीत आसा. राज्यात बेकायदेशीर शस्त्रांचो वापर वाडत आशिल्ल्यान कायदो आनी सुवेवस्थेचेर गंभीर प्रश्न उप्रासल्यात. स्थलांतरीत कामगारांच्या माध्यमांतल्यान देशी कट्टा सारकिल्ल्या घातक शस्त्रांची पुरवण आनी ताचे खातीर स्थापन केल्ल्या गुप्त तस्करी साखळी विशीं धक्को दिवपी म्हायती उजवाडाक येवपाक लागल्या. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी उत्तर प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगाल आनी कर्नाटकांतल्यान शस्त्रांची तस्करी सुरू आसा अशें तपास यंत्रणेचें म्हणणें. राज्यात शांतताय आनी कायदो सुवेवस्था कोसळत आसा तशेंच गुन्यांवकारी घडणुकांनी भर पडत आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावचें ना. खास करून देशी कट्टा सारख्या बेकायदेशीर शस्त्रांचो वापर वाडत आशिल्ल्यान पुलीस वेवस्थेक नवें आव्हान निर्माण जालां. सुत्रांनी दिले म्हायती प्रमाण राज्यांतल्या शिमेवयल्या वाठारांतल्यान तशेंच उत्तर प्रदेश, बिहार, अस्तंत बंगाल आनी कर्नाटकांतल्या कांय वाठारांतल्यान शस्त्रांची तस्करी सुरू आसा. पर्यटन आनी रोजगाराच्या नांवान गोंयांत येवपी कांय जाणांक शस्त्रां पुरवण साखळीत कुरियर म्हणून वापरतात अशेंय उक्ताडार आयला. गुन्यांवकारी गटांनी हे खातीर वेगवेगळे आनी गुप्त जाळे तयार केल्यात आनी गुन्यांवकारी जगात ह्या वेव्हाराक डेथ पॅकेज अशें म्हणटात अशें कळटा. हे वेवस्थेक लागून राज्यांतले गुन्यांव चड संघटीत आनी धोक्याचे जावपाक लागल्यात. दुसरे वाटेन पयलीं एकठांय केल्ल्या हजारांनी शस्त्रां मदली जायतीं शस्त्रां पोरणी आनी वापरूंक नाशिल्लीं, पूण पोरणी बंदूक अजूनय घरांनी पडून आसात अशें चवकशेंतल्यान दिसून आयला. हालींच म्हापसा घडिल्ल्या घडणुकेंतल्यान बेकायदेशीर शस्त्रां आड खर कारवाय करपाची गरज परतून एक फावट ह्या धोक्याचेर भर दिला. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आवाज गोंयचो बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ